उत्तर गोयचे नायट क्लब, बार, हॉटेल आणि हेर पर्यटन आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपक्रमांचेर बंदी घाल्या। आदेशाची अंमलबजावणी 8 फेब्रुवारीक सावन सुरू जावपाची आशिल्ल्यान फुडल्या 60 दिसां खातीर लागू आसतलो। जिल्ह्यातल्या पर्यटनाच्या संबंधित आस्थापनांच्या भितर फोग वा उजो निर्माण करपी उपकरणां वापरतात। हाका लागून जिवीत तशेंच मालमत्तेचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा। हो आदेश मोडटल्यांचेर खर कारवाय करतले। FIR दाखल करपाचो अधिकार उपजिल्लोधिकाऱ्यांक हातान दिला। म्हापशा वाठारांत एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या। कासारवाडो खोर्ले म्हापसा पालिके वतीन गटाराचें काम सुरू आसतना 2 कामगारांचेर घराची राखणे वणत कोसळ्ळी। हे घडणुकेत राजू ह्या कामगाराक मरण आयलें, जाल्यार विशाल हो कामगार जखमी जालो। देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। कवळे काळशिरे वाड्यार एक दुखेस्त घडणूक उक्ताडार आयल्या। वाड्यार आशिल्ल्या साजू नायक हांच्या घराक अचकीत उजो पेटिल्ल्यान पुराय घर तशेंच सामानाचो उज्यात लासून गोबर जालो। ह्या भिरांकूळ घडणुकेत आवय पूत दोगांय जखमी जाल्यात। दोगांचेरय GMCत उपचार सुरू आसा। नवी दिल्ली जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडिसान प्रियांका गांधीची भेट घेवन गोयच्या पर्यावरणाविशीं आपलो हुस्को उक्तायलो। फाटल्या दशकात सुमार 76 चौखण किलोमीटर रान नष्ट जाल्याचे खासदारान सांगले। जाल्यार सध्याचे गोंय सरकार राज्याचे कोळशाचे हब करपाचो यत्न करता असो आरोप अमित पाटकरान केलो। आसगांव बादेवाड्यावयल्या एक व्हडली घडणूक मुखार आयल्या। आसगांवच्या टोमॅटोज बीच सायड किचन आणि बार किकी बाय द सी ह्या आस्थापनाक बार्देसच्या मामलेदारान सील केली। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशाप्रमाण कारवाय केल्या। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान कारवाय केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यान आदी लेगीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान संबंधित रेस्टॉरंटाक शिटकावणी आनी नोटीस काडिल्ल्यो, पूण तरी आसतना नेमांचे उल्लंघन जाल्ल्यान कारवाय जाली। शेतकार हो कष्टकरी बळीराजा
तो आपले तशेंच सगळ्यांचीच पोटां भरता. मात आयज दक्षिणेंतल्या याच शेतकारांच्या पोटार हावळ आयल्या. ग्रे हेडेड स्वॅम्पन प्रजातीची सुकणीं फाटल्या वर्सा सावन वांयगणा वेळारच पुराय नाशाडी करतात. ही सुकणीं भाताचे कोमच खाल्ल्यान परत आनी ते भात उबे जावपाक कुस्तार जाला. शेतकारांनी ह्या सुकण्यांक धांवडावपाक सगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यो. मात अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागनाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायल्या. राज्यातली बरीच मिठागरां बंद पडल्या. कांय मिठागरां बंद पडपाच्या वाटेर आसा. तिसवाडी आनी पेडणे म्हालातूच मिठागरांचो वेवसाय सुरू आसा. सध्या आसा ती मिठागरां चलची आनी बंद पडिल्ली मिठागरां सुरू जावची म्हूण सरकारान येवजण सुरू केल्या. हे येवजणे खाला मिठागरांच्या वेवस्थापना खातीर खासा केंद्र सुरू जातले. केंद्राचे कार्यालय आनी प्रशासकी खर्चा खातीर 10 लाखांची तजवीज केल्या. तशेंच केंद्रातल्या वैज्ञानिक अधिकारी आनी हेर कर्मचाऱ्यांच्या पगारा खातीर 10 लाखांची तजवीज आसा. हे भायर मिठागरांचो वेवसाय करपी 75 शेतकारांक 1 लाखांची अर्थीक मजत मेळटली. पुराय 15 लाखांची तजवीज हे येवजणे खातीर सरकारान केल्या. घोगळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत जाल्ल्या अली खानजादे खून प्रकरणात 4 दुबावितांची मडगांवच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान पुलीस कस्टडी आनीक 5 दिसांनी वाडयली. चौगांचो रिमांड सोंपले उपरांत तांकां शेनवारा कोर्टात हाजीर केल्ले जाल्यार न्यायालयान तांची कस्टडी वाडयली. जाल्यार हेर 3 जाणांक न्यायालयीन कस्टडीची ख्यास्त सुनायल्या. 3 दुबावितांच्या जामीन अर्जाचेर 12 तारखेर सुनावणी जातली. भारतीय तटरक्षक दळान खोल दर्या आंतरराष्ट्रीय तेल तस्करेचो पर्दाफाश केलो. हे मोहिमेत मुंबय सावन सुमार 100 नॉटिकल मायल पयस बेकायदेशीरपणान तेलाची तस्करी करपी 3 बोटींक आडयले. बेकायदेशीरपणान तस्करी करपी तेलाचो मोठो सांठो जप्त केलो. फुडले कारवाये खातीर ह्या 3 बोटींक भारतीय कस्टम आनी कायद्याची अंमलबजावणी करपी एजन्सी कडेन दितले. जानेवारीत कुंकळ्ळी एनआयटीत चोरी जाल्ली. ह्या घडणुके संदर्भात आंतरराज्य गटाच्या 29 वर्साच्या दुबावित चोराक आंध्र प्रदेशांतल्यान गोंय पुलिसांनी अटक केल्या आनी लाखांनी रुपयांची चोरून व्हेल्ल्या मालमत्तेच्या प्रकरणात नवी म्हायती मुखार आयल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा जी दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो तांचो एक मेन ऑब्जेक्टीव आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. शेनवारा फांतोडेर मथुराच्या एक्सप्रेसवेचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 6 जाणांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक वेगान येवपी ट्रकान ह्या 6 जाणां वयल्यान गाडी घाल्ल्यान हो अपघात घडलो. कांय जाण जखमी जाल्यात, तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापशा शाळेत किरकोळ वादांतल्यान एका भुरग्यान 9वेच्या 14 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक गंभीर मारपेट केलो. जखमी भुरग्याक म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. हे घडणुके उपरांत शाळा वेवस्थापनान दुबावीत भुरग्याक 3 दिसां खातीर निलंबीत केला. पिडेस्त विद्यार्थ्याच्या पालकांनी हे संबंधी म्हापशे पुलिसांत कागाळ केल्या. इंग्लंडाचेर 100 धावांनी जैत जोडून भारतान 6 फावट अंडर-19 वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कपाचे वस्तादपण केले. 80 बॉलात 175 धावण्यांची तुफानी खेळी करपी भारताचो 14 वर्सांचो वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशीक मॅन ऑफ द मॅच आणि मॅन ऑफ द सिरीज पुरस्कार फावो जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या तरणाट्या खेळगड्यांची तोखणाय केली. ह्या पंगडान संवसारीक वस्तादपण जोडून सगळ्या तरणाट्या खेळगड्यांक उर्बा दिल्या, अशें प्रधानमंत्र्यान ट्वीट केला.
काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या वेगवेगळ्या प्रस्नांविशीं आदी कितलेशेच फावटी चर्चा जाली. आता प्रत्यक्ष कृतीच्या दिकेन पावलां उबारतले. हॉस्पिटलांतल्यो त्रुटी पयस करपा खातीर नोडल अधिकारी डॉक्टर केदार रायकर हांचे कडल्यान 35 दिसांच्या भितर सविस्तर अहवाल मागोवन फुडली प्रक्रिया सुरू करतले, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. शुक्रारा काणकोण हॉस्पिटलाचे अधिकारी आनी ज्येष्ठ दोतोरां वांगडा बसका घेतले उपरांत मंत्री उलयलो. रस्तो क्रॉस करतना कारीन नेटाचो धपको मारिल्ल्यान प्रमिला पाटील नावाच्या 58 वर्सां पिरायेची बायल गंभीर जखमी जाली. हो अपघात शुक्रार राती दिवचलच्या विजयनगर कारापूर वाठारांत घडलो. सध्या तिचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. मजगती अपघाताक नियंत्रण हाडपाक स्पीड ब्रेकर घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. राज्यात अपघातांनी भर पडत आसा. कुडचडे काकोड्या वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. दुचाकी चलोवप्याक अचकीत न्हीद आयिल्ल्यान दुचाकी वयलें नियंत्रण सुटून गाडी व्हरून मोकली. दुचाकी चलोवप्यान हेल्मेट घाल्ल्यान तो साल्वार जालो. जाल्यार गाडये फाटल्यान आशिल्ल्या आनीक एका दुचाकी चलोवप्याकूय दुखापत जाल्या. तशेंच गाडयांचेंय बरेच लुकसाण जालां. हडफडें उजो लागपाच्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत सौरभ लुथराक कोलवाळ बंदखणीत कैद्यांनी मारूंक ना असो दावो कोलवाळ बंदखणींतल्या अधिकाऱ्यांनी केला. फटीचो कोणो दुखता म्हणून लुथरान कागाळ केल्ले उपरांत ताका तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत धाडिल्लो अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. शेनवारा मेघालयाच्या बेकायदेशीर कोळशाच्या खणीचेर स्फोट जाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्या घडणुकेत 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार 6 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो स्फोट जातात उजो पालपी दळाचे मनीस घडणूक थळार पावले. कांय जाणांक साल्वार केले जाल्यार कांय जाणांचो सोद घेवन अजुनूय सुरूच आसा.
शेनवारा तेलंगणा नामपालीत एका फॉरेन्सिक लॅबाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो पालयलो. उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. सध्या पश्चिम बंगालात निपा व्हायरसाच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या. हालींच एकल्याक निपा व्हायरसाक लागून मरण आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. हाकाच लागून कांय विमानतळांचेर पयलीं प्रवाशांची चांचणी करप सक्तीचें केल्लें. जोर येवप, तकली दुखप ही निपा व्हायरसाची मुखेल लक्षणां जावन आसात. तेन्ना दर एकल्यान आपल्या भलायकेची काळजी घेवपाचें आवाहन दोतोरांनी केलां. शेनवारा सकाळी मुंबईत दाट धुक्या सयत कुलकुल्याची थंडी दिसून आयली. बरेच धुके पडिल्ल्यान थळाव्यांक वाहनां घेवन वतना आडखळ जाली. तशेंच थंडेक लागून स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करचो पडलो. मजगतीं हवा प्रदूषण दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान आतां लोकांक भलायकेचो हुस्को जाला. कोणाचे पुलिसांनी मेंगलोराक गांजो तस्करी प्रकरणात 2 दुबावितांक अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे दोगूय तरणाटे खंय गांजो गाडयेन घालून विकपाक व्हरताले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोनूय तरणाट्यांक अटक करून तांची गाडी बी जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. पेडणे विनोडेच्या संत सोयरोबानात अंबिये सरकारी महाविद्यालयाच्या इमारतीचेर आशिल्ली घड्याळ फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन बंद आसा. ताका लागून विद्यार्थ्यांक आनी नागरिकांक वेळेचो अदमास कळपाक अडचणी येतात. संबंधीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून ती घड्याळ दुरुस्त करची अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी तशेंच हेर नागरिकांनी केल्या.
दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्यावयल्यान जंक्शनाचेर जावपी अपघातांचेर आता नियंत्रण येवपाची शक्यताय आसा. असुरक्षीत जाल्ल्या वाठादेव आनी वाळशी ह्या दोन्ही जंक्शनांचेर आता ट्रॅफिक सिग्नलां बसयल्यात. लायटीचें कनेक्शन दितकीच ही सिग्नलां सुरू जातली, अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी दिली. हालीसराक कमी पिरायेचेर म्हळ्यारूच 30 ते 40 वर्सां ह्या दरम्यान पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हाच्या फाटलें कारण म्हळ्यार सेगीत सिगारां ओडप, सोरो पिवप अशें आसूं येता. खरें म्हळ्यार डायबिटीस नाशिल्ल्या मदीं लेगीत पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जावपाक शकता. दिसपट्टे भायले खाण आनी हालचाल नासतना अशेंच बसून रावल्यार हो कॅन्सर जावपाक शकता. देखून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.